आयज पासून लोकल इनहॅबिटंट म्हणजे फिशरमॅन आसूं टॉडी डेबर आसूं कोणूय आसूं ते कोस्टल रावता पळय ते तेंच्यांनी बिझनस आपलो बिसायड्स फिशींग गेस्ट हावजां बांदल्या रेस्टॉरंट बांदला तावेर्न आहा कोणाचे धाकटले शॉप आहा भुशारी मांड आहा सुपर मार्केट आहा वेगवेगळे बिझनस आहा ट्युरिजम रिलेटेड सो हे ट्युरिजम रिलेटेड बिझनसूय एमेंडीड नोटिफिकेशनान आसचें म्हणजे आतां 2019 जे गोंयचे हे येवपाचे आसा CZMP कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तितून हे येवपाक जाय लोकला खातीर वॉट इज फॉर लोकल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट बिसायड्स फिशींग एक्टिविटी कॅन ऑल्सो डू दीस इन पार्ट ऑफ their प्रॉपर्टी इन पार्ट ऑफ their प्रिमायसीस पार्ट ऑफ their एक्सटेंडीड प्रिमायसीस म्हणजे जे तेणी घर आहा घराक तेकोन जे रूम बांदल्या गेस्ट हावस केला तो धंदो तेंचो लिगल जावचो एज पर द नोटिफिकेशन म्हणजे तेणी दुसऱ्याय बिझनसान डायवर्सिफाय जावचे हें एमेंडीड नोटिफिकेशन 2019 येवपाक जाय म्हणजे CZMP 2019 जो येवपाचो तितून येयला पुरो जालें एश्युरन्स कितें आसलें मिनिस्टराचें तेणें हांगला आपात डेलिगेशन वता न्हू आमी आसतले चीफ मिनिस्टर वयतलो डेलिगेशन चीफ मिनिस्टर इज टेकिंग अ अपॉइंटमेंट एनवायरमेंट मिनिस्टर वयतलो हांवूय वयतलो तेंच्या वांगडा MOEF ओके सो MOEF कडेन जेन्ना वयता तेन्ना हें इम्पॉर्टंट आहा हो सब्जेक्ट इम्पॉर्टंट आहा हो सब्जेक्ट जो तर तितून येयलो जाल्यार हें काम आमचें सोंपलें ओके डेलिगेशन केन्ना व्हरता म्हटलें हांचे अशें आय वील फॉलो अप दीस बिकॉज इट इज अ मॅटर वीच इज कन्सर्निंग काणकोण म्हणजे स्पिकराची कॉन्स्टिट्युएन्सीतील जीत एंटायर कोस्टल बेल्ट एंटायर कोस्टल बेल्ट म्हणजे आमचे कलंगूट येयले तितून शिवोले येयले तितून मांद्रे येयले तितून सगळे येयले इंगण वेन्झीचे येयले सगळे इन्क्लुडींग हिंगासोर येयले केदाराचे पार्ट येयले हे ऑल दीस पीपल हू आर स्टेईंग इन द कोस्टल बेल्ट वील गेट रिलीफ फ्रॉम सेंटर म्हणजे 19 नोटिफिकेशन येवच्या पयलीं हें आमी जे म्हणूंक सोदता ते पेपरार घालून ते तितून नोटिफिकेशनान येवपाक जाय आनी नोटिफिकेशनान येयल्या काय हे प्रॉब्लम सॉल्व जातले थँक्यू